दाबोळे मतदारसंघ हो मोगोचोच आसा। दिवचलचो आमदार नरेश सावळ जरी विरोधी पक्षाचो आसलो तरी ताचो तेंको मोगो पक्षाक सदांच आसा। तशेंच भारतीय भाषा सुरक्षा मंचा कडेन युती करचे काय ना हे काळ थारयतलो अशें फोंडेंचे आमदार लव मामलेदार हांणी सांगलां। आरडेस्क खातीर पणजेच्यान गौतम शिरोडकार। दिचोली दाबोली ठाम आसा। आमी गेल्ली 5 वर्सां दाबोली मतदारसंघात काम करता आनी नरेश सावळ हो आमच्याच बरोबर आसा। लास्ट गेल्ली 5 वर्सां ऑपोजिशनान आसूं तो, पूण ताका ऑफिशियली जॉयन जावपाक मेळना म्हणून तो आमच्या बरोबर आसा। हो बाबा, एक BVSM नवीन पार्टी काडल्या त्यांनी आपले जे 18 मतदारसंघात जे बळटा दाखयल्या त्याच्या भितर तुमचे आमचे 2 आसा, दिचोली आसा, प्रियळ आसा आनी फोंडा आसा। हे तुमकां एक चॅलेंज दिसना फाल्यां तुमी जर उबे म्हणजे युती जावंक ना तेंच्या कडेन तेच तुमचे कडेन हे करतले दिसना? तो आतां येणारो काळ ठरिल्लो। युती जातली दिसता तुमकां तेंच्या कडेन असो जर आजचो वेलिंगराचो जर स्टेटमेंट वाचत जाल्यार दे आर ओपन फॉर अलायन्स विथ अस प्रोवायडेड वी हॅव टू लिव BJP। ते अजून आमचे हें सगळें हें जायना। तुमच्या भितर एक मतशें दिसना पळय, तुमी एक उलयतात, सुदीन ढवळीकर वेगळो उलयतात आनी दीपक वेगळो उलयतात। आतां प्रत्येक जण वेगवेगळे उलोवपाक मेळटा। आमच्या भितर गोंधळ आतां तुमच्या भितर गोंधळ आसा ना, कोणा भितर गोंधळ ना, सगळें ठाम आसा। न्ही मत तुमचे वेगळे कशें ताका म्हणटा तुमी एक मतान उलयना म्हणून हे आमचे विचार, हे प्रत्येकाचे विचार, म्हणजे स्वातंत्र्य आहा तुमकां विचार एक्सप्रेस करपाक कितें आहा। डिसिजन मागीर आमी कलेक्टिवली पार्टी घेतली। डिसिजन कितें घेतलें? येवनी ही पार्टी मिटींग